सध्या गोंयांत जावपी विधानसभा वेंचणुकेन आदिवासी समाजाक आरक्षण दिवपा खातीर एसटी समाजाच्यो वेगवेगळ्यो संस्था एकठांय आयल्यात। 2027 वर्सा पयलीं विधानसभा वेंचणुके खातीर सरकार एसटी समाजाक आरक्षण दितले अशें म्हणटात। पूण अशा आश्वासना उपरांत समाजीक संघटनांनी निमण्या खिणा मेरेन वाट पळोवची न्हय अशें थारायलां। लोकसभा वेंचणुके पयलीं आरक्षणाची घोशणा करची नातर एसटी समाज लोकसभा वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालतले अशी शिटकावणी ह्या संघटनांनी दिल्या। RDX को ब्युरो रिपोर्ट मान्य केल्लो की आमगेर अन्याय जाला म्हणून आनी ज्या तरेन तेणी आमचे ट्रायबल डिपार्टमेंटाचो जो डायरेक्टर आसा तांकां निर्देश दिल्लो की जाता तितके बेगीन तुमी जो यांचो आमचो एसटीचो गोंयचो डिमांड जो आसा तेजो प्रपोजल आमकां धाडचो म्हणून। आनी ते तरेन जो संचालक जो आसा ट्रायबल डिपार्टमेंटाचो तांच्यांनी ती फायल जी आसा गव्हर्मेंटाक म्हणजे सीएमाक प्रोड्यूस केल्ली तेचेर आयज पासून म्हणजे असेंब्लीत एक डिस्कशन जावन सुद्दां एश्युरन्स दिवंक सुद्दां अजून पर्यंत तेचेर अजून नियाळ जाल्लो ना। आनी हेतूंच्यान अशें दिसता की सरकार कासवाचे गतीन वता, कासवाचे गतीन वता, गंभीर आसा अशें आमकां दिसना। कारण जे असेंब्लीन जे कितें प्रश्न उपस्थित केले डिस्कशनाच्या दरम्यान तेतून आमकां कळून आयिल्लें आसा जो दोश म्हणजे मयाच्या कॉन्स्टिट्युशनचो जी कॉन्स्टिट्युन्सी आसा तेच्या बाबतीन इलेक्शन कमिशनान चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो आसा गोंयचो ताणी जी कितें चूक केल्ली आसा ती तेणी केल्ली आसा। तेका कन्सर्न जो मिनिस्टर जो आसा तेणी तेका जाप विचारपाची आसा। कारण अशें आसा की तेणी कॅल्क्युलेशन करतना मयेच्या बाबतीन व्हड चूक केल्ली आसा। ज्या जाग्यार फक्त म्हणजे कितें म्हणटा कितें 5 ते 6% लोक जे आसा थंयसर तेंच्यांनी 43% दाखयल्ले आसा। हे 14 पर्यंत सरकाराच्या नजरेक येवंक ना काय? आणि आज निमता करून हे अशें जातलें तें तशें जातलें, हो सेन्सस घेवपाचो काय तोच सेन्सस घेवपाचो ह्या द्विधा मनस्थितीन आमी आसा अशें जेन्ना हे स्टेटमेंट करता गव्हर्मेंट हे आमी कित पर्यंत मान्य करून घेवपाचें। तेन्ना आज ह्या निमित्तान खुबसो गंभीर प्रश्न जो आसा हांगासर जे उपस्थित सगळे आसले आमचे प्रतिनिधी आनी संस्थाचे प्रतिनिधी त्यांच्या मनान खूप संशय उत्पन्न झालेलो आसा। आणि तेका लागून एक म्हणजे एक निमणे सामके टोकाचे पावल म्हणून आमकां तुमी जो आमी पयलींच आमचो निर्णय जो कळयल्लो आसा जर आमची मागणी मान्य न जर जाली जाल्यार आमी येता तेजे 24चे जे लोकसभेचे जे इलेक्शन आसा ते बॉयकॉट करतले म्हणून तेचेर आमकां म्हणजे गंभीरपणान विचार करचो पडटलो। आम्ही अशें ठरयलां की सरकारान जर 2024 पयलीं पार्लमेंटरी इलेक्शना पयलीं आमकां रिजर्वेशन समज दिवपाचो प्रयत्न केलो और कायदेशीर तरतूद समज केलो जाल्यार आमी एकमतान सगळ्यांनी जी पार्लमेंटरी इलेक्शन दिवपा आसा 2024 ती आमी ठामपणान बॉयकॉट करपाचें ठरयलां। आनी जो सरकार आदिवासी लोकांचेर अगेन्स्ट काम करता त्या लोकांक त्या सरकाराक खंय तरी दर्शकपाचो आमी हांगा एक निर्णय घेतला। तर सरकाराक आमची विनंती आसा, आमची ज्यो मागण्यो आसात की आमकां 2024 पयलीं पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवचें और तें दिवपा खातीर तें कितें करपा जाय तें ताबडतोब करचें अशी आमची सरकारा कडेन विनंती आसा। आनी आमकां असली कठोर निर्णय घेवपाक सरकारान भाग पडची अशी आमची सरकारा कडेन खातीर विनंती आसा।